राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच असा। बाळ्ळी महामार्गार कितलेशेच अपघात झाले, जेतून काय जाणांक जीव वगडावचो पडलो। हो रस्तो अशीर आशिल्ल्यान बिरेस्तारा एक कंटेनर रस्त्या कुशीक लवंडलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज पोरते नॅशनल हायवेचेर एक जो कंटेनर आसा वो रस्त्याचो सकल गेले कडेन आसा आनी हो जो जागो आसा वो बाळ्ळी हांगा आसा आनी ह्या जाग्याचेर कितलेशे एक्सिडेंट जावन हांगा मेले कडेन आसा। लोकांनी कितलेशे मागले की रोड आसा तो वायडनींग करचो या बायपास काडचो म्हणून, पण अजूनही सरकाराची तितलो प्रयत्न जो आसा वो हायवेचेर ना आनी ह्याच्या कारणा खातीर हांगा डेली एक्सिडेंट जातात। आज जो कंटेनर आसा वो काणकोणच्यान येतालो आनी जेन्ना बाळ्ळी पावलो त्या टायमार शिरा म्हण थंय तो आतां सायडी गेले कडेन आसा। तो केन्नाय आतां परतो पडपाक शकता। हांगा खंय तरी सेक्युरिटी म्हण ती उरोंक जाय, पूण ह्या रस्त्याचेर सेक्युरिटी म्हण ती ना। कित्याक हो रोड आसा तो 3-4 मीटर आसा आनी कंटेनर आसा ते रुंदायेच्या 2-3 मिटरां आसात। म्हणटकीर हेजेर सोल्युशन कशें काडटा म्हण कळना। रोड नॅशनल हायवे म्हणटात 17, पूण हो नॅशनल हायवे 17 हो तर इंटरनल रोड सुद्दां आमचे व्हडले आसात, पूण हे जे रोड आसा हे सामके बारीक आसा आनी हेजे खातीर आमकां हांगा त्रास जातात। कितले दिसांनी हजारांनी गाडी ह्या रस्त्या वयल्यान वयतात हायवे जाले काणा, पूण हांगा खंय तरी वेगळेंच आसा। आतां हायवे कित्याक करूं सोदनात ते कांयच कळना। एक्वायर जमीन करची आनी हांगा लोकांक रिलीफ दिवचो म्हणून मागतात। PWD ऑथॉरिटी आयकना कितें दिसता तुका हेजेर? हो नॅशनल हायवे 66 हो आता नॅशनल हायवे 66 जाल्यार कितले ल्हान आहा तो पळयात। आनी ह्या रोडाचेर टँकऱ्यो जावं व्हडले कंटेनर वयतात, हे आमी कितले म्हयने जाल्यार वर्सां जाल्यार सांगत आहात हो वाडयात म्हणून, पण सरकारान अजून पर्यंत हेजेर कांयच एक्शन घेतलो ना। आता नॅशनल हायवे अप्रूव्ह जालो तो तुगेलो नावेली टू हांगा उस्किणी आरीक म्हणल्यार, पण कुंकळे उस्किणी आरीक टू हो आमगेलो बाळ्ळी अजून पर्यंत जायना। आमचो एक्स CM मनोहर पर्रीकार बाब आसतना तेणे एक रोड करपाक केल्लो बेगीन, पण आमचे दुर्दैव कितें तो काही तेंपान एक्सपायर्ड जालो। पण त्याच नंतर ह्या रोडाचेर कांयच जालें ना अजून पर्यंत। आनी हे एक्सिडेंट जायत आसा, कितलेशे लोकांक हांगा जीव दिवचो पडटा, मरपा पडटा हे एक्सिडेंट बारीक रस्त्या लागून। तेन्ना सरकारान बेगोबेग हो रस्तो वाडोवचो, ह्या रस्त्याचो बायपास तरी काडचो, कारण हो हेजेर हजारो गाडयो दिसान चलतात। तेन्ना सरकारान जातीन लक्ष घालचें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।